भारत सरकारच्या वतीन पहिले नोडल एग्रो क्लिनिक भारत सरकार एफिलेटेड बाब मीनानाथ जल्मी आणि साखळेतल्या साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटान सुरू केला. म्हाका दिसता एग्रो क्लिनिक हो कन्सेप्ट गोंयांत आतापर्यंत नाशिल्लो. म्हणजेच आमी जाका म्हणटा की एग्रीकल्चराचे दोतोर ह्या पद्धतीची ट्रेनिंग दिवपाचें काम बाब मीनानाथ जल्मी हांच्यांनी हांगासर सुरू केला. त्या बद्दल हांव तेजें खरोखरूच अभिनंदन करता. एग्रो रिलेटेड जे डिग्रीज डिप्लोमा घेता हांच्यांनी फर्दर 45 डेज ट्रेनिंग विथ फ्री ऑफ कॉस्ट विथ द सर्टिफिकेट ऑफ मॅनेज हैदराबाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हाज्या सकयल तांकां सर्टिफिकेट मेळटली. त्या खातीर ह्या सगळ्या जाणांनी जे जे डिप्लोमा एग्रीकल्चर करतात, डिग्री एग्रीकल्चर करतात आणि इवन दो द BSc ग्रॅज्युएट्स इन सब्जेक्ट त्या सब्जेक्ट रिलेटेड हांच्यांनी हो 45 डेजचो कोर्स सुरवात करचो आणि आपले स्वताचे एग्रो क्लिनिक एस्टाब्लिश करचे. वेगवेगळे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुरू करपा खातीर दिस इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर यूथ. Once again, I am congratulating for the Minaanath Zalmi for starting this first institute in the state, which is it is an agri clinic and agri business center under the Nodal Training Institute in the state of Goa.